संजय बर्डे म्हापशेकार हांव जी जवळ जवळ म्हापसा शहराचेर फ्रांसीस डिसोजा जवळ जवळ 18 ते 20 वर्सां तो MLA आसलो। तेजें देहांत जायना फुडें म्हापशा बाय इलेक्शन जालें आनी तेच्या उपरांत तेजो पूत जोशुआ पीटर डिसोजा हो म्हापशेचो MLA जालो आनी आतां जवळ जवळ 6-7 वर्सां जाली तो MLA म्हापशेचो आसा। सो तेच्या उपरांत फाटल्या दिसांनी तेणी कितें सांगलेलें की मिडियाक की आपणाक 6 वर्सां जालीं मरे, आपणाक अजून शिकपाक जाय, कितें करपाक जाय। तेन्ना आमी म्हापशेकारांनी MLA हो निवडून दिला हो 6 वर्सां पळोवपाक न्ही, तेजे बापाय फाटल्यान हेणी आपूण कंट्रोल करता म्हूण सांगलेलें आनी म्हापशा शहराची सुदारणा करता म्हूण सांगलेली। तशेंच मागीर तेच्या उपरांत मायकल बाब लोबो जो आसा न्हू तेका तितले टर्म जावंक ना, तेजो कितें टर्म 3 टर्म जाले। 3 टर्मान तेणी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें सुदारलें आनी तेच्या उपरांत तेजी मिसेस जी आसा शिवोले जी निवडून दिल्ली आसा एका टर्मान जर ती इतलें सुदरूंक शकता तर तेजें उदाहरण हे म्हापशेच्या आमदारान घेवपाक जाय आसलें। आतां एजी इन पळयत जाल्यार तेजी एज कमी आसा अशें म्हणूं शकता, पूण एक्सपिरियन्स बापाय फाटल्यान तेका आसलो न्हू। हांव सांगूंक करता तेणी जो स्टेटमेंट जो दिल्लो आसा मिडियाक की होम मिनिस्टर ऑफ गोवा चीफ मिनिस्टर हो प्रमोद सावंत आसा। प्रमोद सावंता कडेन आयज जें कितें आसा तो आयज फेल जाल्या म्हणून तेच्या शब्दांसून कळटा। हांव म्हणिना जर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा जोशुआ पीटर डिसोजा जर सांगता होम मिनिस्टर इनकेपेबल आसा, तेजे कडेन गोंय सांबाळना, म्हापशान चोरी जाली तेजे बद्दल उलयलो तो, खूब उशिरा उलयलो तो। सरकारान MLA म्हणटकूच लोकांचो लोकप्रतिनिधी आसता, हो आमी म्हापशा शहराचेर विधानसभेन केन्नाच हेका पळोवंक ना उलयता आसतना। तो जर उलयलो म्हापशा शहराचेर तुमी म्हापशेकारांनी केन्ना गोंयकारांनी केन्ना एसेंब्लीन हेणी केन्ना म्हापशा शहराचे प्रश्न भिजत पडलेले आसा हे केन्ना उलयता आसतना कोणी म्हापशेकारांनी पळयला जाल्यार हे म्हापशाच्या आमदाराक पयलीं आमकां सांगपाक जाय। एक आमकां एक तूं अर्दे वर क्लिप दाखय तुजी विधानसभेन उलयल्लो म्हापशा शहर अर्दे वर आं, कित्याक लागून तुका आमी मरे 5 वर्सांक निवडून दिल्लेले आसा। 5 वर्सांक म्हणजे कितले दीस 1825 दीस जाता वर्साचे, तेतूनसून तूं विधानसभा जेन्ना चालू आसता तेन्ना कितली वरां तूं उलयला म्हापशा शहराचेर आमकां म्हापशेकारांक कळपाक जाय। पूण हांव मिस्टर प्रमोद सावंताचें जर तूं नांव जर घेता जाल्यार प्रमोद सावंत हो फेल चीफ मिनिस्टर न्ही, तुमीच सिद्ध केला। BJPचे MLA जर सिद्ध करता जाल्यार दुसरी गोश्ट चीफ मिनिस्टराकूय तेजी लज आसपाक जाय। चीफ मिनिस्टराक जर हो BJPन आसून जर हो MLA BJPचोच MLA जर आमकां सांगता की चीफ मिनिस्टर फेल जाला म्हणून लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स ही हे MLA हेका सपोर्ट करता चीफ मिनिस्टराक। सगळे MLAनी हेजेर आवाज उचलपाक जाय। जोशुआ डिसोजान जसो आवाज उखल्लेलो आसा तसोच प्रत्येक मतदारसंघान MLA BJPचे आसा तेंच्यांनी आवाज उचलपाक जाय न्ही, कित्याक लागून हो चीफ मिनिस्टर फेल जाला म्हणून। हांव तेजो एक व्हिडिओ दाखयता कोणाचो जोशुआचो। काल म्हापशान एक मुलाखत दिता आसतना आपुणूच एक व्हिडिओ तेजो रिलीज जाला, तो म्हाजे कडेन एक शॉर्ट कट केलेलो व्हिडिओ दाखयता, पूण तेजो फुडलो कंटिन्युएशन आहा तो व्हडलो आसा। पूण तेणी जे चीफ मिनिस्टराक कितें म्हटलां न्हू तें हांव तुमकां दाखयता, आयकात। Ultimately, the Home Minister is the Chief Minister. Otherwise, he can give that portfolio to whoever is capable ताका कोण दिसता तेणे दिवचें। पळय तो आतां म्हणटा कोणाक दिवपाचें केपेबल आहा ताका दिवपाचें, पूण केपेबल हो आपूण आसा म्हणूं शकना। जर MLA जर केपेबल आपूण स्वता आसा म्हणूं शकता, आपूण हँडल करूं शकता म्हणून दाखोवं शकता, सांगूं शकता, तर तो आतां म्हणटलो आपणाक एक्सपिरियन्स कमी आसा। BJP कडेन खंयचो असो मिनिस्टर होम मिनिस्टर जावं शकता आतांचे घडीन हे 8 का 10 मिनिस्टर आहा भितर एकटो केपेबल ना आनी हो मुख्यमंत्री सुद्दां केपेबल ना। पूण BJPन एक सुद्दां MLA असो ना की गोंयाक लागून काम करपाक शकतली। हे BJPन MLA जाल्लेले आसा हे एजंट जाल्लेले आहा दिल्ली सरकारासून। दिल्लीसून जी कितें ऑर्डर जाता तितले हे आयज गृहीत धरता आनी गोंयाची ही वाट लागलेली आसा। इतली परिस्थिती जाली की IG ऑफिसर म्हणजे IPS ऑफिसर जे आसा दिल्लीसून जे येतात, परिस्थिती ह्या सरकाराची कशी आसा की IPS ऑफिसर SP DIG IG ऑफिसर येवन आपूण प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगता की गोंयान अशें चल्लेलें आसा, तेजेर आमी कंट्रोल केलेलो आसा। मुख्यमंत्र्यान केन्ना हेजेर केन्ना असो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगला की आपले सरकार जे पोलीस हे सारकें काम करिना म्हणून। तेज्या वांगडा जे पोलीस ऑफिसर जे आसा न्हू हे गोंयकार जे आसा हे आयज गोंयाक लागून बरे बरे ऑफिसर आसा, PI ऑफिसर सुद्दां बरे बरे गोंयान आसा। तांकां बरे बरे ऑफिसरांक हेंच्यांनी काडला आनी गुड्ड्याक मारल्या आनी नाका जाल्ले ऑफिसर हे प्रमोद सावंताक जाय न्ही ते आपणाक घालून तेंच्यांनी ट्रान्सफर कित्याक लागून केली रे हे आमकां कळपाक जाय।
म्हणजे पोलीस ऑफिसर बरें जे काम करतात हे तांकां काम भायर काडटात आनी आपल्यांक जाय ते हाडटात. कित्याक लागून इनकॅपेबल सरकार हो BJPचो, तांकां कांयच जमचें ना, तेंच्यांनी देश चलोवंक शकना. हे सरकार आयज येता निवडून, हे वोट चोरी करून निवडून येता. आतां आमकां गोंयांत 2027 हीच परिस्थिती गोंयकारांचेर येतली आनी परत BJPचें सरकार 2027 27 सीट येतले म्हणटा न्ही. हे प्रमोद सावंतान इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वांगडा कितें तरी टायप केला, नाल्यार प्रमोद सावंताक चॅलेंज आसा बॅलेट पेपराचेर तूं इलेक्शन घेत न्हू, तुजे मरे 7 सीट सुद्दां येवपाक ना. अशी परिस्थिती BJPची गोंयांत आसा. मागता गोंयकारां कडेन की जो येणारो जो काळ जो आसा, हो जोशुआ पीटर डिसोजा जो उलयल्लो आसा न्हू आपल्या सरकाराचेर, सरकार हो फेल जाल्लो आसा. हो जो आमदार जो म्हापशेचो आसा ताका हांव एप्रिशिएट करता. हे बाबतींत मुद्दम एप्रिशिएट करता. एटलिस्ट उलयलो, गोंयकारांक कळपाक जाय. अशें म्हापशेचो आमदार जर उलोवंक शकता तर बाकीचे तेच्या वांगडा जे दुसरे MLA आसात न्हू ते कित्याक लागून उलयना. म्हापशाची ही सुदारणा जायना म्हणून जोशुआ डिसोजान आयज एग्री केलें की जायना म्हणून. ताका लागून तूं स्टेप डावन जा. कित्याक लागून तुज्या वांगडा सेंट्रल गोव्हर्मेंट आसून आतां गोवा गोव्हर्मेंट तुज्या वांगडा आसून जर तूं सुदारणा करूं शकना, मागीर फाल्यां सकाळी दुसऱ्या पार्टीन ओपोजिशनान जर येत जाल्यार म्हापशेकारांची वाट लागतली मरे. हांव मागता की आतां विजय सरदेसायचो स्टेटमेंट जो आसा हेजेर, किंवा विजय सरदेसाय ताका जर टिकेट दिवपाचो प्रयत्न करता कोणाक, जोशुआ गोवा फोर्डाची, तर मनोज बोरोबान जर तेज्यान टायप जर केले विजय सरदेसाय वांगडा, कितें म्हूण टायप केलें की आमी आरजी गोवा म्हणजे गोवा रिजनल पार्टी जी RGP पार्टी जी आसा न्ही मनोज बोरोबाची, काँग्रेस आनी गोवा फोर्ड जर टायप केले आनी म्हापशेच्या आमदाराक गोवा फोर्डाची तिकेट जर दिली न्ही, तेन्ना मनोज बोरो म्हणटलो म्हापशेच्या आमदाराक मातशे वयर नॉन गोंयकार आहात ते घाटी जे म्हणटात न्हू, हो म्हापशेचो आमदार तेजे कडेन वयतलो आनी मतां मागतलो, हे आमकां गोंयकारांक कळपाक जाय. घाटी म्हटल्यार म्हण जायना. जर ताका गोवा फोर्डाची तिकेट जर दिली जाल्यार म्हापशेचो आमदार RGP वांगडा अलायन्स जर आसात जाल्यार घाट्यां कडेन तुमी मतां मागतले. पळया कितले आहात, कितले पॉलिटिक्स, कशें पॉलिटिक्स तें आमकां कळपाक जाय. पूण जोशुआ डिसोजा आयज जो उलयल्लो आसा न्हू, हे खरोखरच CM काम करिना म्हणून एप्रिशिएट करता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.